आर्टिफिशियल रीफ घालपाचो आयज उद्घाटन म्हणजे पयलें स्टार्ट हांगसून आमी करता. ह्या फंक्शनाक म्हाज्या बरोबर आसा मांद्रेचे आमदार आनी म्हाजे मित्र जी तारोळकर, आमचे फिशरीचे सेक्रेटरी वालावन, हरमलचे आनी केरीचे सरपंच आनी आमचो डेप्युटी डायरेक्टर आनी सगळे डिपार्टमेंटाचे तुमी प्रेस आनी प्रेमा भाव आनी भयणी. हो खूब उमेद दिसता, आनंद दिसता की गोवा गव्हर्मेंटाच्या मार्फत हे सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना हेज्या अंडर आयज आमी 3 रीफ आर्टिफिशियल रीफ घालता. हे गोंयान आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटासून 14 सँक्शन जाल्ले आहा. तेजो कॉस्ट आहा 4.3 crores आनी हे भायर दर्यार घालप. हेजो घालपाचो उद्देश एकूच की नॅचरल नुस्तें जो ब्रिडींग जाल्लें तांकां ब्रिडींग जावपाक, तांकां रावपाक, तांकां नुस्त्याचें हें वाडप. तुमी पळयलां आसतलें की काडपा आसता ताका कालवां जाता जावं बाकीचे गोश्टी आनी तेजे खातीर खाण जावपाचें खंय कमी जास्त जाता. हें सगळें रिजनरेट जावपा खातीर जे केंद्र सरकारान संशोधन करून हें घातलेलें आहा. जे नॅचरल बायोडायवर्सिटी जो मेंटेन करपाक जाय, हे नॅचरल माध्यमांतसून जे फंक्शनींग आहा ते आर्टिफिशियल माध्यमांतसून फंक्शन जातलें, जेणे करून नॅचरल नुस्तें तांकां जी वाड जावपाक, पॉप्युलेशन वाडपाक, जास्तीत जास्त प्रोडक्शन जावपाक नुस्त्याचें हेका फायदो जातलो. आनी ही प्रॅक्टिकल हे आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान सुरू केल्लें आहा. ही आमी आयज हांगा घालतले. हांव मागतां की आमचे सगळे नुस्तेकार भाव जे आहा हेंच्यांनी कॉपरेट करचें, जेणे करून हे तेंच्या फायद्याचें आहा. आनी आतां घातल्या उपरांतूय तेंच्यांनी सजेशन दिवपाचें आनी खंय घालपाक जाय पळय, कारण आमकां नुस्तें हो नॅचरल रिसोर्स वाडपाक जाय. आनी तशेंच आमदारान सांगल्या प्रमाणे केरी स्मार्ट विलेज करपाचें आहा. DPR ऑलरेडी देल्ले 5 वर्सान येतलो. आनी बाकीची जी मांद्र्यां, मोर्जे जे पळय मोर्जे टुरिजमानूय ऑलरेडी जागो दिल्लो आहा. मांद्र्या पंचायतीनूय मार्केटाक जागो दिल्लो आहा. हे प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन म्हाका दिसता आनी एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करता. नमस्कार. आयज ना हांव तुमी येयल्यात न्हू. आयज आमी केरी गांवांत आहात आनी हांगासर आमच्या मदीं आयज आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर आमच्या वांगडा आहात, जे अजून पर्यंत 3 वर्सां जालीं आमच्या मतदारसंघात कोस्टल बिल्डींग जे फिशरमॅन्स आहात तांकां बेनिफिट्स मेळपाक, प्रमोट करपाक खूब तेंचो हातभार आहा. तशेंच तेंच्यांनी आमकां हरमलचे फीश मार्केट टेंडरूय फ्लोट जाल्लो आहा, ते सुरवात केल्ले आहा तेंच्यांनी. तशेंच मांद्रे फीश मार्केट, केरी फिशींग जेटी आनी तशेंच DPR रेडी जाला असो धाडपाचो दिल्ली जे मोर्जेचे फिशींग रॅम्प आनी फीश मार्केट. सो सगळ्यात पयलीं तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तेंच्यांनी इतलीं वर्सां लॉंग पेंडींग जे फिशरमॅन्स कम्युनिटींक पेंडींग जे गरजेच्यो वस्तू आहात ते तेंच्यांनी हातीन घेवन आयज मेरेन तेंच्यांनी इतल्या मेरेन पावयल्यात. म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्यान हे आसलेले सगळे प्रोजेक्टूय आमी फावंडेशन स्टोनूय घालतले. सो तेका लागून परत एकदा तेंचे धन्यवाद. आमचे सेक्रेटरी फिशरीज डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आहात, जे IS ऑफिसर्स आसात आनी एंटायर डिपार्टमेंट, तांकांय धन्यवाद म्हणटा की मांद्रे मतदारसंघात तेंच्यांनी जे काम स्पिडीन धरलां ते तशेंच तेंच्यांनी धरचें आनी बेगिनात बेगीन जे आमचे डिमांड्स आहात ते फुलफील करचे. सो आमच्या मदीं मांद्रे हरमलची सरपंच आनी केरीची सरपंच आहा. आयज आमी हांगासर येयल्यात जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो प्रोजेक्ट आहा, जो एंटायर इंडियाभर कोस्टल बेल्टाक जे फिशींग कम्युनिटीक जो नुस्तें आहा तेचे प्रोडक्शन वाडपा खातीर आमकां कितें नेसेसिटी, कितें गरज आहा ते एक्सप्लेन करपाक लागून हांगा येयले. फाटल्या दिसांनी तेंचे कन्सल्टंट येयलेले, हरमला आमी घेतलेले, हरमला फिशरमॅन्साक घेवन आमी तांकां सगळें प्रेजेंटेशन दाखयलेलें. आयज प्रत्यक्षान मिनिस्टर हांगा येयल्यात. आयज आमी समुद्रान भितर वचोन खंयच्या जाग्याचेर आमी ते घालतले, सुरवात करतले ते आपुणूच ते सांगतले सगळे. सो मागता सगळ्यां कडेन आमचे एंटायर फिशींग कम्युनिटी जी आसा तेंच्यांनी की तांकां कॉपरेट करपाचें, कित्याक हे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आहा आनी स्पेशली फिशरमॅन्स हरमल गांवांत चड आहात, ताका लागून हरमला आमी चड कॉन्सन्ट्रेट केला. हरमल, केरी, मोर्जे हांगासर फिशरमॅन्सांक लागून जे जे बेनिफिट्स आहात ते आमकां ह्या प्रोजेक्टा माध्यमांतल्यान मेळटले. धन्यवाद. आनंद जाता, कारण गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांत आमचे देशाचे
बरोबर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना अनुभवान आनी आपल्या हितून हें डिपार्टमेंट हेका बूस्ट दिवपा खातीर पयले सुवातेर स्पेशल फिशरीज मिनिस्टर तयार केले कॅबिनेट मिनिस्टर सेंटरान आनी तेंच्या माध्यमान ही एक इंडस्ट्री बऱ्यापैकी इंडस्ट्री आहा ज्या पासून जी ग्रोथ फायनान्शियल ग्रोथ म्हणून इंडिविज्युअल देशाची GDP जातली ही बरी स्टडी केल्या उपरांत प्रधानमंत्री संपदा योजना ही योजना सुरू केली आणि ह्या योजनेत कितकेश्योच स्किमी आहा इंडस्ट्रियलिस्ट ते सगळे ट्रेडिशनल पासून आनी जेन्ना पळयलें की नैसर्गीक रुपान खंय तरी घट जावंक जाय नुस्त्याक नुस्तें पोसून नुस्तें जनरेट जावपा खातीर तांकां भितर नैसर्गीक बायोडायवर्सिटी हे नॅचरल मेंटेन करपा खातीर हे रिप्स एक ट्रायंगुलर एक सर्कुलर एक दुसरो हार्टशेप टायप हे दर्यान इमर्स करून तांकां तितून वास्तव्य करप जनरेट करप ते तांकां तेंचे हॅचिंग टायप आसा किंवा तांकां भोंवपाक म्हणजे खुबशे ते फायदे नुस्त्याचे आहा जेणे करून थंयसर ती ब्रीड वाडटली तेंचें पॉप्युलेशन वाडटलें आनी हे नॅचरल मार्गाचे बरे पौश्टीक लोकां पर्यंत गावतले आनी हो जो ट्रेडिशन नुस्तेकार आहा तेचो उदरगत करता ह्या माध्यमान हे हांगा केल्ले आहा हे टोटल 14 रिप्स आहा 14 रिप्स आयज आमी 3 रिप्स करता 3 रिप्स म्हणजे प्रत्येक सर्कुलर आहा ते 10 दुसरे 10 म्हणजे 30 एका जाग्यार जातले अशें करून हो सादारण 4.3 क्रोर्स एसम्पशन आहा हेज्या फाटसून आमी काणकोण हें केलां रोखडेच 2-4 शब्द काणकोणाय घालतले हे संबंद जर हे सक्सेसफूल जालें जाल्यार हांव मागता की फिशरमॅनांनी बऱ्या पैकी कॉपरेट करचें सपोर्ट करचें आनी तेंच्यांनी एक्स्ट्रा एडिशनल दाखोवचें जेणे करून आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ते हाडून आनीकूय हेजेर प्रगती करपाची हे सगळें करपाक आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हे स्वताहून लक्ष घातलें आनी हे करून सगळ्यात पयलीं आमी धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर तेंच्यांनी हांगासर स्वता येवन हे रीफ जे नुस्त्याकाक लागून केला हे रिफा भितर तांकां रावपाकूय मेळटलें आमचे तेंचे हे जातले प्रोडक्शनूय जातले तेंचे जेणे करून आमचे फिशरमॅन्स कम्युनिटीक हांगासर ग्रोथ जातली आयज तुमी पळयतात नुस्तें दिसान दीस कमी जायत आहा वेरियस रिजन्स आहात ताका आनी ताका लागून आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हांगासर ही स्कीम लॉन्च करून हांगासर प्रत्येक म्हणजे आख्या कोस्टल बेल्ट इंडियेचे तेंच्यांनी ही स्कीम लॉन्च केल्ली आनी गोंयान 14 जाग्यांचेर तितूंतल्यान 2 जागा केरी आनी हरमल ते जागा घेतले समुद्रान भितर हे रीफ घालून हांगासर फिशिंगे खातीर तेंचे थाण तयार जावप किंवा ताका ब्रिडींगेक हे करपा खातीर आयज हे प्रोजेक्ट ह्यो लॉन्च जालो आनी तेचे आयज इनॉग्रेशन आमी केलें इनॉग्रेशन म्हणजे स्टार्ट केला सुरवात केल्या इनॉग्रेशन म्हणल्यार सुरवात केली आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या खातीर हे घडटा आनी एंटायर कोस्टल बेल्टार फिशरमॅन्स कम्युनिटीक जो आमकां आयज मेरेन सपोर्ट जाय तो आमचो ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर आमकां दीत आसता ते मागीर मांद्रेचे फिशींग हे जावं फीश मार्केट जावं किंवा केरी फिशींग विलेज जावं किंवा मोरजेचो फिशींग रेम आनी फीश मार्केट जावं हे सगळे प्रोसेसीस आहा टेंडर्स ऑलरेडी हरमलचो फ्लोट जाल्लो आहा बेगीन हे उरलेले प्रोजेक्ट्स आहा ते सक्सेसफुली कंप्लीट जातले ताका लागून परत एकदां मांद्रेच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच आमकां फूल सपोर्ट आमच्या मतदारसंघात दिवचो